हांगा मरे काढा मग घेता बोट बी काशीचा आमचा लागी न्ही हो पळय आणि नारियल तोडू ना Ini, बस मागे दी मरे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम पकड़ ले, जब ढंग से पकड़ ले तब छोड़ना। दत्तपुरी दत्त समर्थ महाराज जे सांगेच्या तिरार जो संगमेश्वर असा त्या संगमेश्वराचे महत्व किती पता सांगा। पोर्तुगीज काळात जेन्ना पोर्तुगीजांची राजवट आशिल्ली तेन्ना हांगा संगमपूर म्हणले वताले आणि मुख्य बाजार हांगसरल्यान सुरू जातालो म्हणजे जो येरादारी आशिल्ली ती बोटीच्या तेन्ना तारी म्हणटाले तेन्ना बोटीचे मार्फत हांगा सुरू आशिल्ली तेजे उपरांत ते मागीर सांगे नांव पडले आणि एका 3 फाटे आसा एक जुवारीचो एक वाडेच्यान ते नेतुर्लेचो नेत्रावती आणि एक दोंगरा वयल्यान येता म्हळ्यार उगेच्यान येता घाटा वयल्यान कुशावती अशे 3 हेजे फाटे आसा। प्राचीन काळान ही संताची भूमी अशी म्हणून काशी नोंद आसा कारण हांगा नाशिक ते बेंगलोर पर्यंत नाथपंथी हांगसर आता कितली वर्सां जाली हे देवळाक असो आसा आणि आख्खे हिंदुस्थाना भितर अशी देवूळ ना जेकडे ही न्हंय उलटी सुलटी व्हांवता आणि सुकता भरता। हांगा परशुराम येवन गेल्लो आसा पांडव येवन गेल्लो आसा संभाजी महाराजाचें आगमन जाल्लें आसा शिवाजी येवपा आशिल्लो ते कांय कारणां आसता तेजे थंयच्यान तो परतलो फर्मागुडी वयल्यान असो जो इतिहास आसा आनी मूळ सांगे हेजे वयल्यान फामाद जाल्ले आसा हो संगम आनी सांग्यार नांव हांगसरल्यानच सगळें सुरू जाल्लें आसा। बाकीची देवस्थानां ती मागीरची पूण हे 900 शतकाचे हे हांगा कोण तरी साधून तपश्चर्या केल्ली आनी ते प्रमाणे हे जागृत दवरलेले। हे देवस्थान जे आसा त्रिवेणी संगमाचेर खंयचे देवस्थान आसा हे एका रूप अशें तूं सांगपाक शकना महादेवाची रूप वेगळी वेगळी आसा तेजे बरोबर विष्णूचें आसा हे हांव तुमकां ठामपणे कित्याक सांगपाक शकता हांगसर प्राचीन काली साधू हांगा जेन्ना आमी कुंभ केल्लो एक धाकटो कुंभ केल्लो 700 साधू आयिल्ले 2017 तेन्ना हांगा हे सगळे तेणी बसून पळयले तेन्ना देवीचें आगमन देवीची सुद्दां दुर्गाचें जें हें जाता विसर्जन तें हांगा जाता म्हळ्यार पंचतत्वाचें हांगा देवस्थान आसा। आता कितें आसा हे सरकारा कडेन मागिल्लें आमी तेन्ना निवळ करपाचें फक्त निवळ करून हांगा वेवस्थीत दिया म्हणून आज सरकार कित्याक म्युनिसिपालिटी सुद्दां हांगा निवळ करना। हे जे इतलें म्हत्व आसा संगमेश्वराक जाल्यार तुवें आतां म्हणल्यार सरकार हें करना म्युनिसिपालिटी हें करना कितें दिसून येता तुका असली जी आमची प्राचीन देवस्थान आसा ती हांगा खंय तरी आयज एकच सांगप हे समज महाराष्ट्रांत आशिल्लें आयज हे पळोवपा सारको हांगसर कितें तरी डेव्हलप जाता परिकारान तेन्ना बोटींग घालपाक गेल्ल्यो तेन्ना हांवें हाडिल्लें हांगा हांव नाका म्हणलेलें कारण फॉरेनर बी येतले हाडां बियरी सोरो चिकन तें आतां तसलें आमकां कोता येना तेजे फाटल्यान हांगा कोणाचो उद्देश असो दिसून आयलो ना फक्त एक डांबरीकरण करून सोडलें हें सुप्रज तारयान हेणें एक तेन्ना सामको खडबडीत जाल्लो रस्तो तेन्ना डांबरीकरण करून सोडलें नाल्यार पळोवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटीन म्हणून खंयचोच कावन्सिलरान हांगा कांय करून आमकां सकयल्याचें म्हत्व ना पूल जालो तेजें म्हत्व ना कारण हो पूल जावपा जायना आशिल्लो संजय रायकरान तेन्ना तो करून घेतलेलो कारण हांगसर बिराडा रावत्यो बायल्यो भश्ट आसल्यार सुद्दां ते देवळा कडेन वतात तशें नाका आसलें आज तेजो परिणाम गांवाचेरय पडटा कारण दैवत हें आखी दैवत आसता। हांगा तीर्थक्षेत्र अशें म्हणपाक कांय हरकत ना अशें दिसता न्हू ना कारण हें
पुण्य तीर्थक्षेत्र अशें हें संगम खंयच ना आनी म्हाजी दिसपान हाजे फुडें हें मोठें तीर्थक्षेत्र जातलें. आता परत तुझं हांगा कुंभमेळा बीन कितें भरपाचो आसा? कुंभमेळा असो ना पूण एक कार्यक्रम आसा आमचो हे संगमाचेर एक मोठे हवन जावचें आनी साधू संतांची भरभराटीन साधू संतांक येवपाचें आसा. फक्त आमचो आतां उज्जैन हांगा हरिद्वार कुंभ आसा म्हणून आमी उरल्या नाल्यार साधू हे संगमाचेर येतात. आज सुद्दां 5 साधू मठार आसात. एक ब्राह्मण काशीच्यान आयल्लो आसा आनी 5 साधू आयिल्ले आसात. 2 हिमाचलाचे, 2 राजस्थानचे, गुजरातचो.